सोडूंक जाय. एक ओल्ड एज गोंयाकूच न्ही तर देशाक खास करून महाराष्ट्राक एक सांस्कृतीक क्षेत्रांत आनी सामाजीक क्षेत्रांत तांणी जें योगदान दिल्लें तें अवर्णनीय आसा. तांच्या मरणान एक व्हडली पोकळी निर्माण जाली, एक व्हडलो खांबो आज पसून पडला. रामकृष्ण काका विशीं उलयत जाल्यार खूब आसा. आज जे स्नेह मंदीर आमी पळयतात, वास्तू आनी स्नेह मंदीर सगळें तें फक्त तांच्या प्रयत्नाक लागून उबें जालां. तशेंच ताणें गोवा हिंदू असोसिएशन कला विभाग तर्फे जी नाट्य निर्मिती करपाक योगदान दिलें, कितलेशेच कलाकार घडयले. ताजे खातीर तांकां महाराष्ट्र सरकारान सुद्दां जीवन गौरव पुरस्कार दिल्लो. रामकृष्ण काका म्हणजे एक व्यक्ती न्ही, ती स्वताच एक संस्था. ताणें म्हजे सारके कार्यकर्ते घडयले म्हणून आज हांव अशें सामाजीक क्षेत्रांत आसा. रामकृष्ण काका लौकीक अर्थान जरी आज आमच्यांत ना, तरी ताणें जें संचीत निर्माण केलें आनी जें सामाजीक आनी कला क्षेत्रांत खास करून नाट्य क्षेत्रांत साहित्य क्षेत्रांत योगदान दिलें तें तांचें एक जिवंत स्मारक कशें सदांच अनंत काळ तांच्या आत्म्याक हांव श्रद्धांजली ओंपतां आनी तांकां सद्गती लाभूं अशी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करतां. विजयाचा महामेरू सकळ जनांचा आधारू हे शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये वाक्य वापरलं जातं. पण आज रामकृष्ण काका हे रामकृष्ण आहेत, त्याचं दुपारी 2:14 दुःखद निधन झालं. त्यांच्याही बाबतीत आपल्याला असंच म्हणता येतील की हा एक विजयाचा महामेरू आणि सकल जनांचा आधारू होता. स्वतःची चालती चार्टर्ड अकाउंटंटची प्रॅक्टिस सोडून हा माणूस स्वतःच्या वयाच्या 60व्या वर्षी गोव्यामध्ये आला. तो सिनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांनी इकडे घरोघरी जाऊन घरी पसरून अक्षरशः म्हणतात तसे पैसे त्यांनी फंड जमवला आणि त्याच्यामधून हे तात्यासाहेबांनी दिलेलं नाव स्नेह मंदिर हा प्रकल्प उभा केला. निस्वार्थी निरपेक्ष निष्काम सेवावरती कसा असावा त्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे रामकृष्ण काका. स्वतःसाठी या माणसानं कधी काही केलं नाही, जे काही केलं ते सगळं स्नेह मंदिरसाठी केलं. रामकृष्ण काका गेले हें आयकतकच म्हाका एक खंय तरी व्हडली पोकळी निर्माण जाल्या अशी दिसली. कारण एक आधार कसो आशिल्लो आमकां. खंयची गोश्ट कितें जालें की रामकृष्ण काका अशें जालां ताजे कडेन रोखडेंच सोल्युशन आसतालें आनी प्रत्येकाक ताणें अशा तरेन हांगा हें केल्लें, इनवॉल्व करून घेतिल्लें की अशें दिसत नाशिल्लें की आमी कोण तरी परकी हांगा आयल्यात आनी काम करतात म्हणून. आमचेंच स्नेह मंदिर आशिल्ले भशेन आमी वावुरतालीं. आज पर्यंत त्या रामकृष्ण काका खातीर आमी स्नेह मंदिराच्या प्रत्येक कार्यांत हातभार लायत आशिल्लीं आनी हाजे फुडें लायतलीं. तांच्या यादीत आमी तांकां सदांच स्नेह मंदिरांत आसात अशें धरतलीं.